सगळ्यांक नमस्कार. षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे कुकिंग विथ फॅमिली म्हणेल नव सिरीसाचे अनेक एपिसोडाक सगळ्यांक स्वागत. तुम्ही मी गेले मस्त कुकिंग व्हिडिओज पुराय पळयला. तळी हे व्हिडिओजान तरी कॅमेरा ऑपरेट करतली प्लस म्हाका पुरं रेडी करून दितली. पुराय दोग जण आसाची कॅमेरा म्हाका शिकत ना निपून बैसून म्हाका फुल सपोर्ट करतले दोग जण. तांत भितर एकले एक आवाजी कशी पुणी दवरून तुमगेले हत्र इंट्रोड्यूस करता. मुगेल धू कम सून अवनी भट्ट. सगळ्यांक नमस्कार. अनेकलेस कॅमेरा मागशी ती ये विचार ऐकना अनेक दिवस कशी पुणी कुडसून तिका तुमगेले हत्र आपोवन हाडताव. आज आमी ही कसं करून दित म्हूण पळया आमकां. इवय काय रांदपा उडना लायक रुची रुची रांदप करता. आज आमकां कसं करून दाखयत म्हूण पळया. कसं करता सांग तूं. आज ही कुका गोज्जू करता. मुगेल सून ही अवनी भट्ट कापूची. तिगेलें एज्युकेशन पुराय उडपी कापून भितर कंप्लीट करून मणिपालां भितर मॅथ्सान तिगेल PhD जालें. 6 वर्स फुडें मुगेल पुत्तालोट वार्डीक जावन आमगेले हे मंजेश्वर गांवां भितर आयली. आतां एक सानू बाब आसा आमगेले घर कडेन. ती मंगळूर युनिवर्सिटी भितर वर्क करता आशिल्ली. आतां चेडूं सान म्हणून आतां एक ब्रेक घेतला. ब्रेक घेवन एक्सपर्टा लागी रांदप शिकता सर. लायक रांदप करून वाडटा ती आमकां. रांदप मात नाही पदय म्हणटा. आतां बाबा म्हण एक्सपर्ट जाल्या ती आतां पदां भितर. एक 4 लायन पद म्हण गो बाबा. नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तू नंद कुमारा योरे तू नंद कुमारा हळू हळू पाऊल पाऊलरी कशी नंता ज्योती दिव्यरी हळू हळू पाऊल पाऊलरी कशी नंता ज्योती दिव्यरी तरी योरे गवळरी तरी योरे गवळरी तुझे रूप रायुवम गेलो आईलो श्रीहरी आईलो श्रीहरी तुझे रूप रायुवम गेलो आईलो श्रीहरी आईलो श्रीहरी योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तू नंद कुमारा योरे 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 तू नंद कुमारा. चंजला आमगेल बाबाक इतली प्रीती म्हळ्यार फ्री जाल कुडला आम्हाला सांगता योय पोल्या म्हण म्हणून अशी पद. कूक 2-3 उद्दा काणू ताजे चिक्कोलांनी पुरा वच्ची थंय धुवचे आनी कुकरान तूं 1 सीटी काडचे. आमगेलें हें कुका मस्त चिक्कोल ना. आमगेले टॅरेसान तूं जेल्लाली हें मुगेल माई मस्त पुरा तरकारी टॅरेसान तूं वयताची तशी कूक हें पण मस्त जेल्लालें. ताजे सगळे एळची करी उपकरी पुरा केला आमी आनी थोडे कूक व्हरलेले. ताजे आमी गोज्जू केला कशी म्हूण हांव लेखलें. आमी माई हांगा बटाटे गोज्जू करता ताची तशीची कुक्काच कोरया म्हणून थोडे कुक्काच पयर केलेले. भारी लायक जावन सगळा इश्ट जाले. तशी आज आतां एक वापस करून दाखयता. कूक शिजला. आतां हें थोडे वेळ निवोया मागीर ताजी साली काडया. आमगेले टॅरेसर जेल्लेलें कूक भारी पोरंबोळ आसा.
आतां एक एक कूक कांदो चिरडून घेवचे. चिरडून म्हळ्यार मस्त स्मॅश करची न्ही, एक थोडी सन्न सन्न कुडकी कुडकीशे मेळका त्या खावच्या मेळका तशें लायक जाता. पळय एक एक कांदो पुरा कूक चिरडून घेवचे. आनी आतां एक पियाव सपूर शिंदून कोचोल करून घेवचे. पियाव ऑप्शनल. पियाव तुमकां नाका म्हूण दिसल्यार अवॉयड करेत. तेन्ना पडना तो तुमी थोडे हिंगा पिटी घाला जाल्यार. आमगेल्या वणीक शिंदी म्हळ्यारीची सपूर त्या नमने सपूर कोच्चो शिंदूत आतां सपूर शिंदीत म्हळ्यार कांय बॉटनीला बावन सेक्शन काडला तरी जाता कितें कितें. तरणी मिरसांग ही सपूर शिंदूचे. हांव आतां एकी तरणी मिरसांग घाला. हांवें आमगेल्या टॅरेसार जालेले तिखस लायकस अशी एक तरणी मिरसांग काडलेले. तुमगेले तिखसाणे लेकारी तुमकां खंयचे टायपा मिरसांग मेळटा त्या लेकारी तुमी कितली जाय तितली मिरसांग घालायची. तें आनी मीठ घालून खरडून घेवचें. खरडी जाल्यार तें मीठ आनी मिरसांग कुक्का घालून लायक करून मिक्स करून घेवका. आनी आतां ते पियावा कोचोले घालून हातान मिक्स करून घेवया. तेन्ना लायक मिक्स जावन येता तें. आनी हाका आतां कितली जाय तितली धंय घालून घेवचें आनी मिक्स करचें. कुक्का गोज्जो ऑलमोस्ट रेडी जाला. आनी हाका एक लायक फण्ण घाल्यार गोज्जो रेडी. आतां आनी फण्णां दवरया आमी. फण्ण सिंपल फण्ण नारियल तेल ताकितले सासम आनी करबेव. सासम पटपट येतरी करबेव घालचें आनी एक लायक फण्ण दिवचें. पळया फण्ण घातलें. तिखशे मिठशे जेवणा लागीं जेवच्याक लायक एक गोज्जू रेडी. जलवा गोज्जू रेडी आसता आतां थोडी टेस्ट पळय. सुपर मीठ मिरसांग पुरा परफेक्ट जाला. आमगेल्या वयनीन रांदप केल्यार सांगता म्हणून परफेक्ट जाता तें केन्नाय जाय जाला. हे आतां आमी शिताक घेवन जेवचें न्हू. ओके जोर भूक जाता जेवणाची.